मुगे मोगाची गोंयकार भाव भयणा सगळी कशी आहाय तुमी सजमतां रचणार बाबा आशिर्वादान एकदम बरी आहाय मू देव बरो दीस दिवं कोण दिसाचो व्हिडिओ पळयताय तेका आनी देव बरी रात दिवं कोण रातचो व्हिडिओ पळयताय तेका मुगे मोगा गोंयकार भाव भयणा हुशाल आसल्या सावूत भलायकी बरी आसल्या प्रमाण हांव सदांच देवाको मागोता देवा मागणी कोता कारण तुम हुशाल आसल्या हांव हुशाल मुगे मोगा गोंयकार भाव भयणा जायत्या जाण आमगे गोंयकार लंडनाक अमेरिकाक आयलँडार बोटीर गाल्फा शारान सगळे शिपडलो आहाय 10% आतां चोवपाक गेले जाल्यार गोंया आहाय दिसता फकत 10% 100%, 10% गोंय आहाय दिसताय उरलो सगळे शिपडोन गेले पोट्या लागून आमगे गोंया लमाणी जिकोन येताय जे गोंयच तेंक रायटू ना ही गांठी जिंगामामी ओयल्यो लमाणी गोंया येताय पोती विकताय नुस्त्या मार्केटी पाटी बांदतली बाटली खुंजा पावली आयदण घेवन मोहली बिचीचेर तेल काडून मोहली येताय ती आनी मागीर मिनिस्टर आहाय ते बीजेपी सरकार तेंक इलेक्शन काडकून रेशन काडकून तेंक झोपट्यां बोली तेंचे बोली डापा डापा पाका पाका पुकू पुकू कोन पेट पेट काटाय ते तेंगे गोवा खबर आसना तेंका टायट करून बिचाची न्हिताय ते सायडी पेट पेट काटाय ते आनी तेंका मागीर रात्या भितर आपणाक पाका पुकू करूं मेळटा मू हे आमदार रेपिस्ट आहाय ते बलात्कारी आहाय ते 12 आहाय ते एक तांत्याचे ते तेंचे बोली वयताय आनी तेंचे आपणांगे हेजी आसा तेका इलेक्शन कार्डां घरां काडून दिताय आनी मागीर हे भाशेन जाता तेंका पंचायता हितू बसों मेळटा आनी गोंयकार कितें काय म्हळ्यार मागीर आमगेले वोट फोडून बसताय ह्या काड्या वयलो 7-8 जाण तरी बसताय आनी ते मागीर वोट एकमेकाक घालताय फुटताय वोट पण लमाण्यांगे गांठी माटी जिंगामामी ते आहाय ते सगळे तेंगे वोट एकल्याक लमाणीक मोयताय आनी त्यो जिकोन येताय आनी मागीर गोंयकार बोवाळी माताय मागीर गोंयकार एकमेकाचे दुस्मान काय करूंकूय आतां चोय बीजेपी भायर उडोवपा जायत्यो पार्टी आहाय आम आदमी गोवा फॉरवर्ड आरजी आनी पारजी आनी कितले जाण आतां म्हणटा तुमकां गोवा फॉरवर्ड आमगेलो विजय सरदेसाय आरजीपी म्हणटाय ती मनोज परब विरेश बोरकार आहाय तेंगेली आमगेली काँग्रेस म्हणटाय ती आख्यांक गेली सगळ्यांक गेली ती हांवें सांगा नाका काँग्रेस अमक्या गेली म्हूण आम आदमी म्हण तूं ती वयली पूण थोडे आहाय पूण बरे मनीस बसताय आतां आमगे गोंयकारां मत कितें जाता तें सांगत तुमकां हांव बीजेपीचे वोट पळय बँक आहाय ते डुप्लिकेटू ते गांठी हाड गोंय बोल्लो आहाय ते वोट तेंगे बीजेपी डायरेक्ट वयताय ना जाल्यार ते तेंगे गोरमोटलें हें कोतलें तें कोतलें म्हणटाय आमगे गोंयकारां मत कितें जाता आरजी काटा काँग्रेसाची वायट उलयता गोवा फॉरवर्डाची वायट उलयता काँग्रेसांनी आम आदमी गोवा फॉरवर्ड तेंचे उलयताय एकमेकाचे उलयताय आमी झगडवताय हे पाटया मध्ये आम आदमी काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड आरजीपी तेंचे आतां एक वोट ना आनी एक वोट ना जातकीर कितें कोताय ते एकमेका धुवपा रावताय हेच बीजेपी तेंगे गांठी सगळे वयताय आनी तेंका वोट कोताय हिंगा वोट फुटोन वयताय एक घरान 10 वोट आहाय जाल्यार हितू 2 वोट आरजी मारला जाल्यार हितू 2 वोट काँग्रेसा मारताय 2 वोट आम आदमी मारताय आनी 2 वोट गोवा फॉरवर्ड एशको वयताय जाल्यार हे एशको दोन तुका 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 मान सगळ्यांचे पळय फ्रेंडशीप दोन केसो फायदो आहा तुम लास्टाक येतो म्हणटा लास्टाक कोणूय ना तुमगेलो बीजेपीच्याच पोटा बीजेपीके जे पळय वोट बँक आहाय चोरांक गेले ते तेंक वयताय आतां कितें जालां आज सांकळटा लमाणी सरपंच जाली म्हूण तुम कोण भायर सा कोण आनी हूंय सा तेगे फोटो बोटो पोस्ट घाताय तुम फोटो पोस्ट घाल ते वयर काटाय ते संवसारा लोक वळखना तेका मुखार तुमी तो पोस्ट घाताय ते गांठीन जिंगामामी सोड्याय न्हू तुमी आपूण पोस्ट घाता आनी ते आधार दिताय तो आख्या संवसारा पाव ते कोण वळखना तो मनीस वळखपाक ते आनी पावर दिताय तुम ते एक्सपोज कोन ते सकोले शिडोवपाकूच न्हय तुम ते सपोर्ट कोत आधार कोताय आतां हेज फुडें सरकार कोणाचो लमाण्यांचो सरकार 2027 येता तो म्हाका दिसता तुमी जरी तर आरजी
गोवा फॉरवर्ड, काँग्रेस, आम आदमी एकमेका धुवपा लागले, फोडपा लागले न्हू. तुम्ही आनी केशे मुखार पावनाय. रियली तुमकां सांगता, लमाणी सरकार जाता बीजेपी देखून ही लमाणी सरकार. हेज फुडलो सरकार लमाण्याचो सरकार. आनी ते कित कोतले, एक पाटेंगे सरकार जालो, गोंयकारां काबार कोतले. गोंयकारान तेंगे डेमोलिश घर केलोली न्हू, इल्लीगल आहाय ती. आतां आमगे लिगली घर आहाय ती तेंगे घांटी सरकारीन आमगे घर म्हूण आमकां पोर्तुगाल आनी हुंय धाडटलो. एवढें आसता रे. देखून आतांच्यान जा तुमकां हें कितें कोता न्ही तें सात चिंतून करपाचें. भेदभाव कोनाका, झगडी कोनाका, आनी तुमी एकामेकाचे दोळे फुटाय. आरजी पळय बसयता न्ही तेका तेगे जगोंडी. आरजीन गोवा फॉरवर्डाची, काँग्रेसाची कोणाचेर उलोवप ना. आपणांगे आमदार गायला हो बरो राव, लोक तुजे कडेन धाडपाक हाडटलो. आम आदमीन गायला, आम आदमीन आरजीची, गोवा फॉरवर्डाची कोणाचेर उलोवपा जायना. तुमगे आमदार गायला हो रावय, कोण जिखून हाडपाक येतलो. येशको जाय. तुमी एकामेकाक धडापा रावताय, झगडी झुजां करून रावताय. आनी तुमकां लागून मागीर ते कोण आरजी होदा आहाय ते काँग्रेसा होदा आहाय त्यांक गाळी मारताय, कोण गोवा फॉरवर्ड आहाय त्यांक गाळी मारताय. एकामेकाक आमी झगडां कोत्ताय, गाळी मारक कोत्ताय फकत फेसबुकाची. पूण थिंगा भलतो आमचो फायदो काडून घेताय. देखून हे पार्टी सगळ्यान आरजी, गोवा फॉरवर्ड, आम आदमी, काँग्रेस सगळे एकठांय राव, एक घोड्याय आनी सरकार घोड्याय. कितको सरकार घोटले तुमी? आम आदमीगे 10 सीट गायली, काँग्रेसाय 10 सीट गायली, विजय सरदेसाय 10 सीट गायली आनी आरजीगे 10 सीट गायली. आमी गेली ही घांटी पळय हा ममता बॅनर्जी ते पाटी भायर मारे. हे पाटी खरें हांव सपोर्ट करतालो. आतां ह्या टायमार ती येयलो ना. ममता बॅनर्जी भायर मारे. पूण तुमी एकमेकाक गेले मनीस घाले निवडून जाल्यार सगळे काँग्रेसा जॉयंट जाय आनी काँग्रेस सरकार घोडाय. तुमगे मनशां जॉब आसतलो, मिनिस्ट्री मेळटली, जावं आम आदमी गेली, जावं गोवा फॉरवर्ड आली, जावं आरजी गेले. तुमगे पळय आमदार बसयले तेंक पगार आसतले, तुमगे गांवची काम जातलीं. काँग्रेसा कितें हाडया म्हणटा? काँग्रेसा पार्टी डेल्लीच आहा. गोंय आतां काँग्रेस जाय तूं डेल्ली सरकार उडोवपा, बीजेपी सरकार उडोवपा कांय न्हू. गोंयांतू जर बीजेपी आहा आनी डेल्लीकूय तोच्या आमच्यान हालोवपा जायना. देखून गोंया सरकार पयला माडी आतां काँग्रेस आनी मागीर डेल्ली काँग्रेसूच. हेज मुखार मागीर हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम, बाबड्या सगळे एकवटान आसतले. इतल्यान मुगे व्हिडिओ काबार करता. काळजां शांती बरें करूं आनी थँक्यू व्हेरी मच म्हणटा. ना जाल्यार तशें जातलें चिंतलो हांव तेंच. फुडलो सरकार लमाण्याचो, फुडलो सरकार लमाण्याचो, फुडलो सरकार लमाण्याचो.